राज्याच्या हितान सगळ्या शेतकऱ्यांच्या हितान एक पॉलिसी लॉन्च करपाचें आमचे जे मनोदय आसले माननीय मुख्यमंत्र्यांचे ते आयज साकार जाता आनी ही जी पॉलिसी सगळ्यांक घेवन सगळे आमचे युवा तशेंच महिला ताका सगळ्यांचो समावेश करून आयज ही पॉलिसी लॉन्च जाल्ली आसा. आयज आमच्या शेतकी मळाचेर जे हॉर्टिकल्चर जे काम करता त्या संदर्भात थोडक्यान उलयता. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आमच्या गोंयांत सबंद गोंयभर 17 प्रोक्युरमेंट सेंटरां आमी दवरलेलीं आसा, जेणे करून आमचे गोंयांतले वेगवेगळ्या भागांतले शेतकारी जे आमी आयटम घेता हे आयटम सगळे त्या प्रोक्युरमेंट सेंटराचेर हाडून दिवपाक शकता अशा तरेचे त्यांची योजना दिल्ली आसा. आनी हे शेतकार भाव जांकां ही प्रोक्युरमेंट सेंटरां दिल्ली आसा त्या सेंटराचेर तेंच्यांनी तो आपलो जो माल जी भाजी हाडटा दिल्या नंतर तांकां 20 दिसांनी हॉर्टिकल्चर तांकां पेमेंट करता, डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर जाता. अशा तरेची एश्युर्ड प्रायस रेट अशी जी स्कीम आमची आसा, म्हणजे एखाद्या आयटमाचेर जर आमी भाजी घेतली, उदाहरण म्हणून दिता, एक भेंडी सुद्दां जर घेतली आमी जाल्यार भेंडीची रेट आमी एक वर्सभर ताका एकाच रेटीन ती घेता, म्हणजे एक 50 रुपया जर रेट थारायता तर ती 50 रुपयाची जी दर आसा ती ताका पूर्ण वर्सभर आमी दिता. अशें करून आयज आमच्या गोंयांतले जास्तीत जास्त शेतकारी आमचे कडेन अटॅच जाल्ले आसा आनी अजुनूय आमी आव्हान करता आमच्या शेतकार भावांक की वेगवेगळ्या तरेची ज्यो भाजयो आमच्या गोंयांत जे प्रोड्यूस करूंक शकता आनी आमी ते घेता आनी आमच्याच गोंयकारांक विकता. अशा तरेच्यो आमचे कडेन 26 तरेच्यो भाजयो आमकां आमचे गोंयकार भाव तयार करून आपल्या शेतांत तयार करून हाडून दिता. आमच्या आव्हान आहा, सरकाराचें आव्हान आहा की हे गोंयकार भाव जे शेतकार जे आसा तेंच्यांनी जास्तीत जास्त हेजें उत्पादन करचें आनी ह्या आमच्या स्किमीचो लाभ घेवचो. आमी जी स्कीम दिता तशी स्कीम आनी खंयच्याच राज्यान आसची ना. आयज ओपन मार्केटान जर एखाद्या आयटमाची रेट 15 रुपया आसली आनी आमी जर जी रेट थारायता 50 रुपया, ती 50 रुपयाची रेट ताका वर्सभर मेळटा अशी स्कीम आनी खंयच्याच राज्यात आसची ना. हांव हेका लागून आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच आमचे कृषी मंत्री हेंचे आभार मानता आनी आव्हान करता सगळ्या शेतकार भावांक आमच्या की जास्तीत जास्त उत्पादन करचें आनी आमचे कडेन हॉर्टिकल्चरा कडेन दिवचें. थँक्यू. धन्यवाद सर. हाचे उपरांत हांव विनंती करता आमचे गोंय राज्याचे कृषी मंत्री श्री रवी नाईक सर हांकां की तांच्यांनी आपले ह्या एग्रीकल्चर पॉलिसी ह्या संदर्भात 2 उतरां सांगची म्हणून. गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आमचे हॉर्टिकल्चर चेअरमन बाबा आमदार आणि हांगा सगळ्या सरकारी अधिकारी आणि सगळ्या पत्रकार भावांनो, गोंयांत पयले आमी नांव घेतात सुरवात जॅक सिकेरीचें, कारण त्या वेळार तेणें औद्योगीक बळजात म्हणून झगडलो आनी काही लोक झगडले गोंय मर्ज जावचो महाराष्ट्रात. पूण त्या वेळार जे ऑपरेटर वेळार जॅक सिकेरीन काम केलें ताका लागून आयज आमची सरकार आसा. कित्याक त्या वेळार तेणें सांगलें म्हणटलें. तेजे नंतर आमचे शेतकार काकोडकर मुख्यमंत्र्यांनी 2 कायदे केले, एक मुणकार कायदो आनी एक कुळ कायदो गरिबींक न्याय दिवपाक. हे त्या वेळार तेणी केलें आनी आयज आमचे डॉक्टर सावंत ताणें आयज शेतकऱ्यांक गोंयच्या शेतकऱ्यांक सगळे सवलती दिवपा लागून ही आघाडीची पॉलिसी केल्ली आसा. हितून सगळे तरेची शेतकऱ्यांक मदत जातली, गोंय ग्रीन उरतलें आनी आमी चडांत चड जमीन जी आसा गोंयची म्हाका तरी कन्वर्ट जावपाची उरतली. आनी हे सगळे तरेचे डॉक्टर प्रमोद सावंताक आनी ही आयज जवळ जवळ आमकां दिसता आमी लोकांनी सजेशन घेतली सगळी पंचायती कडल्यान, सगळ्या पंचायती कडल्यान आमी सजेशन घेतली आनीक सगळ्या सजेशन जवळ जवळ आमकां 3,300 घेतली, 3,833, 3,833. तशीच सगळें आमकां हेका मिटींग घेतल्यो विलेजीन सगळे कडेन. टोटल 189 मिटींग घेतली प्रत्येक पंचायती सगळे कडेन. सगळे गोंयच्या लोकांक विश्वासान घेवन केल्ली आसली पॉलिसी सरकारची. आनीक
हे आमच्यो कमिटी आसा, आमच्यो कमिटीच्यो 4 मिटींग जाल्या आमच्यो आनी त्या मिटींग जाल्या नंतर ही आमी ही आमची पॉलिसी जी आसा ही आमी केल्ली आसा. एका खूब जाणांचे हातभार लागलो आसा. डॉक्टर आमचो कामत नंदकुमार कामत, ॲडव्होकेट यतीश नाईक, बाकी सगळे आमदार बीन कोण येवन गेले सगळे तशे, विजय सरदेसाय येवन गेलो आनी कोण सगळ्यांनी येवन गेले आनी ही आदर्श पॉलिसी पळय आसा तेन्ना सगळ्यांनी ती पळयल्या नंतर सगळ्यांचो हातभार लागलो आसा आनी सगळ्यांनी जावचें अशें आसा. मागणी आशिल्ली जावची म्हणून त्या वेळार जाल्लें आसा आनी हे एका सगळे तरेचे आमचे हे त्या वेळार एका आमी म्हणले हेजे जॅक्सिके शिश्कताय काकोडकर आनी आय डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या अंडर ही पॉलिसी जाता गोंयच्या शेतकऱ्यांक लागून. धन्यवाद सर. आता गोवा स्टेट अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी या संदर्भात आणि चड म्हायती दिवपा खातीर हांव गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर हांकां विनंती करता. नमस्कार. आयची एग्रीकल्चर पॉलिसी लॉन्च करता आसतना आमचे कडेन आसा जेंच्या लिडरशिपीच्या सकयल आमी एग्रीकल्चर पॉलिसी तयार केली. एग्रीकल्चर मिनिस्टर महानादी रवी नाईक, हॉर्टिकल्चर चेअरमॅन पेमेंद्र शेट, आमचे सेक्रेटरी फॉर एग्रीकल्चर अरुण मिश्रा, बाकीचे सगळे डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑफ कॉलेज साहेब आणि बाकी सगळे इरिगेशन दुसरी बदामी आणि बाकी सगळे जण नेमके पत्रकार भावांनी भेटले. आम्ही सातत्यात आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोय 2020तल्यान कानमंत्र घेऊन काम करता. स्वयंपूर्ण गोय करपा खातीर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, टेरिकल्चर या संकल्पनेंतल्यान आमी गेली 4 वर्षां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल वेगवेगळे प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करता. हे प्रोग्राम फुडें व्हरता आसतना तांच्याच नेतृत्वाच्या सकयल आमी तांच्यांनी विकसीत भारत 2047 ही संकल्पना देशाक मांडली आनी फुडल्या 35 वर्सांचे विजन करपाचें, डॉक्युमेंट करपाचें हे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान तयार केलेंच. पण त्याच बरोबर तांच्यांनी प्रत्येक स्टेटीत अशा पद्दतीचे विजन डॉक्युमेंट्स तयार करपाचो हे थारायला. आमी विकसीत भारत 2047, विकसीत गोवा 2047 हे करतलेच. पण ताच्या पयलीं आमचो गोंय जशी टुरिजम स्टेट आसा तशें गोंय राज्यांतले एग्रीकल्चराकूय बी एक हिस्ट्री आसा आनी तें एग्रीकल्चर उरपाक जाय. ह्या हातूंतल्यान आमी गोवा स्टेट अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025 ही तुमच्या मुखार दवरल्या. जे ऑलरेडी हायलायट्स सुद्दां हांव तुमच्या मुखार दवरता. पुराय हायलायट्स तुमकां तुमच्या वॉट्सॅप ग्रुपाचेर किंवा आमच्या हाजेरूय बी सायटीचेरूय तुमकां सगळ्यांक मेळटले. आमी सातत्यान अन्नदाता म्हणजे जो फार्मर जो अन्न प्रोड्यूस करता ताका सदोदीत भोवमान दिला, रिस्पेक्ट दिला, आमी ताचो आदर करता. आनी ताकाच लागून हे फावटीचें जर केंद्रीय बजेट पळयलें आसत जाल्यार तुमी 1.38 lakh crores ऑफ रुपीज हे एग्रीकल्चरचें बजेट आसा. एग्रीकल्चर मिनिस्टर माननीय शिवराज सिंग चौहान हांच्यांनी आमच्या स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कार्यक्रमांतल्यान ते आमच्या शेतकऱ्यां कडेन उलयले आनी पयर तेजेर परत एकदां आमचे जे एग्रीकल्चरचे प्रपोजल वता ताका मोठ्या जाता तितके बेगीन सँक्शन जावन ते आमकां मेळटले. हांव एकंदर एग्रीकल्चर पॉलिसी मुखार गोंयची दवरता आसतना आमचे कडेन जवळपास 52,000 शेतकरी हे रजिस्टर्ड आसा. आमी आव्हान करता अजुनूय बी जे रजिस्टर्ड ना तांच्यांनी रजिस्ट्रेशन जावचें. आमच्या सगळ्या म्हणजे इन शॉर्ट जे शेत लायता आसतले, शेत आसतले पण तेंच्यांनी कदाचित आपूण कृशी कार्ड घेवपाक फुडें येवंक ना किंवा तेंच्यांनी वेगवेगळ्यो स्किमी घेवपाक फुडें येवंक ना. तेंच्यांनी अजुनूय येवचें. 12 तालुक्यांनी आमची ZEO ऑफिसीस आसा. एक्टिवली ZEO ऑफिसीस आमचें काम करता आनी ताका इंटिग्रेटेड फार्मींग आमी जें म्हणटा म्हणजे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेरी कल्चर ह्या सगळ्यांनी एकत्र येवन तें काम करचें म्हणून ताका प्रमोट करीत आसा. आनी इरिगेशन सिस्टमांतल्यान ताका जो सपोर्ट जाय तोय सपोर्ट आमी सातत्यान दिता. आमी ही पॉलिसी करता आसतना आतां मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे 3,751 सजेशन्स इंडिविज्युअल्स, SHGs, फार्मर प्रोड्युसिंग ऑर्गनायझेशन, पंचायत हेंच्या कडेन आमकां आयली. ही सगळी सजेशन्स आमी लक्षांत घेवन ही पॉलिसी तयार केल्या. आनी हेका फार्मर सपोर्ट आनी वेलफेअर जाका आमी म्हणटा की सातत्यान आमी शेतकऱ्याचो वेलफेअर कशा पद्दतीन आसचें
ताका आमी जरी आमच्या गोंयांतले लेबर कंडिशन आमकां खबर आहा शेतांत लोक खूब कमी काम करता पण ताका सपोर्ट कसो दिवचो हाज्या खातीर थ्रू RDAच्या मार्फत जातलें किंवा आतांच हांवें म्हटलां RDA आनी सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणजे जर शेतकऱ्यान केल्लो प्रोड्यूस जर मार्केट लिंक केलो जाल्यार ताका खूब बऱ्या पद्दतीन काम जावपाक शकता RDA डिपार्टमेंटाकूय बी आमी बरोबर घेवन तांच्याय मार्फत हे सगळें करपाचेर आमचो भर आसतलो आमी कलेक्टीव फार्मींग म्हणजे ताका आमी कम्युनिटी फार्मींग म्हणटा ते करपाचेर आतां आमच्या सगळ्यांत चड मोठो भर आसतलो आनी ताका मार्केट लिंक करपाचें ताका क्रेडीट इन्शुरन्स आनी डायवर्सिफिकेशन ऑफ द इनकम ताका आमी क्रेडीट कशें दितले म्हणजे ताका KCC कार्ड आतां पर्यंत फक्त 17,000 जाणां कडेन किसान क्रेडीट कार्ड आसा ते किसान क्रेडीट कार्ड चड वाडोवपाचेर आमचो हेज्या फुडें भर आसतलो ते कंटिन्युअसली आमचे ZDOs हे दर पंचायतीन वचून तांची किसान क्रेडीट कार्ड ताका दिवपा खातीर हांव 17,000 किसान क्रेडीट कार्ड फक्त एग्रीकल्चर फार्मरांची त्यान भायर आमचे कडेन मिल्क फार्मर आनी बाकीचे आसात पण हाचेर चड मोठ्या प्रमाणात भर आसतलो ओके चडांत चड आमी ताजी प्रोडक्शन क्वॉन्टिटी आनी क्वॉलिटी कशी वाडटली त्या हेतून ह्या पॉलिसीन हेजेर भर दिल्लो आसा प्राकृतीक शेती आनी ऑर्गेनीक फार्मींग हाजेरूय भर दिवपाचो प्राकृतीक शेती म्हणजे गाय आनी गाय पासून जे तयार केल्ले खत ते वापरून आमी एके वटेनच्यान वेटनरींतल्यान आनी 4 गायी दवरल्यो आसत जाल्यार ताका पर डे 320 रुपया दिता 200 रुपया पर डे पर काव म्हणजे एका शेतकऱ्याक दर म्हयन्याक 10,000 रुपया 4 गायी दवरल्यो जाल्यार मेळटा कांयच ना गायी तेंच्योच तांच्यांनीच पोसपाच्यो त्यो सोडून रस्त्यार घालपाच्यो ना ताका आमी दितले तेणी रजिस्टर्ड करचे आमचे वेटनरी 10,000 रुपया ते दितले तेच खत वापरचें आनी तेंच्यांनी शेत लावचें ताका आमी प्राकृतीक शेती म्हणटा आनी ते जर करीत म्हणजे तुमी कितलो फायदो आहा तो शेतकारांनी विचार करचो तुमी तेंच्या पर्यंत पावोवचो म्हणजे तुमच्यो गायी पयशे आमचे त्या गायींक विकपा खातीर आमी गायी आनी विकत्यो बीन घेया म्हणना आसा तेंच्यांनी आपल्योच गायी आपल्या गोट्यान सांबाळच्यो आनी प्राकृतीक शेती करची म्हणजे आमी सरकार 10,000 रुपया इतक्या मोठ्या प्रमाणात कारण फाटल्या बजेटान हांवें पास केले ऑलरेडी डिक्लेरूय केली स्कीम थोड्या जाणांनी रजिस्टर करपाक सुरवात केला ऑर्गेनीक फार्मींग म्हणटा आसतना जे सर्टिफायड ऑर्गेनीक खत आसा ते जो विकत घेता ताका सबसिडी दिवपाचें आमचें प्रोविजन जें आसा तें आमच्या एग्रीकल्चर पॉलिसीन आमी केलां तें करपा खातीर सुरवात केला एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द फार्मर्स वेलफेअर फंड बोर्ड हातूंतल्यान आमी जो ताका सगळे सुटसुटीत जावचे म्हणून हो बोर्डूय फॉर्म करता वेलफेअर फंड बोर्ड जेणे करून ताका वेगवेगळी जेन्ना फार्मर्स डिस्ट्रेसान आसता किंवा फार्मर्स वेलफेअरा खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो काडच्यो पडटा ह्या बोर्डाच्या वतीन ताका सजेशन्स येतले आनी तातूंतल्यान ते आमी सगळे करतले ताका सबसिडी टॅक्स एग्जाम्पशन फास्ट ट्रॅक करपा खातीर आनी लँड लीज करपा खातीर ताका इजिली कशें जावचें ही जी सगळी प्रोविजन जी आसा ह्या पॉलिसीज आसा म्हणून हांवें म्हटलां की कम्युनिटी फार्मींग गांवांतल्या सगळ्या लोकांनी येवन सिंपल बायलांनीच फुडें येवचें बायलां बरी करता दादल्या पेक्षा चड बरें करता सेल्फ हेल्प ग्रूप करतले आपलें शेत लावपाक घेवचें आमी ताका आतां हेज्या फुडें फेन्सींग सुद्दां जें आहा पयलीं हें मॅश वायर फेन्सींग आमी जें म्हणटा रोड लायनींग आमी पयलीं तें प्रपोज करता म्हणजे कॉन्क्रीट फेन्सींग बंद करून मॅश वायर फेन्सींग जें लॉंग लास्टींग उरता ताका सबसिडी आमच्या एग्रीकल्चराच्या मार्फत मेळटली त्या खातीर मॅक्झिमम म्हणजे गोरवां न्ही कुत्रो सुद्दां शेतांनी उरना हेजें प्रोविजन जें आहा पळय आनी विशेश करून फॉरेस्ट सायडींतल्यान तें प्रमोट करपा खातीर आमी घेतलां ताजी सबसिडी जी आसा आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक मेळटली सबसिडी बी एट सोर्स आनी ती जाता तितकी चडांत चड म्हणजे 2 म्हयने खूब जाले एका म्हयन्या भितर ती मेळपाक जाय हाजी सिस्टम ती जाग्यार उडोवची हेंय बी ताका सांगलां आनी ती फुडल्या 3 म्हयन्या भितर तें स्ट्रीमलायन जातलें सस्टेनेबिलिटी आनी इनोवेशन हाजेर ह्या पॉलिसींत आमी भर दिला त्या खातीर म्हणजे रिन्युएबल एनर्जी आसतली एग्रीकल्चर स्टार्टअप आसतले इनोवेशन्स आसतले हेतूनय बी येवपाची गरज आसा वेगवेगळ्या पद्दतीन आमी हें करपाक सुरवात करपाक जाय कारण एखाद्याक जर पद्मश्री पुरस्कार गोंयांतल्या जर संजय पाटील सारकेल्या फार्मराक मेळूंक शकता आसत जाल्यार वाय नॉट यंग फार्मर्स गोंयांत कित्याक जावचे न्ही म्हणून म्हाका दिसता की मदीं आमी आमचो हितूर तयार करपी भाजी कोण तो वरद सामंत सारकेलो भुरगो जाच्या अकाउंटार 70 lakhs रुपीज आमी हॉर्टिकल्चराचेर डेपोजीट केला 75 lakhs एका वर्सा भितर 75 लाख रुपया वरद सामंताच्या अकाउंटाचेर आमी आमच्या हॉर्टिकल्चराचेर डेपोजीट केल्या
आणि मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम शेत 1,00,000 स्क्वेअर मीटर एरियेन आसतलो हेज्या वयर ना. म्हणजे हे एक्झाम्पल आमच्याय कडेन गोंयांत आसा अशें न्ही, म्हणून हे करपाची म्हाका दिसता गरज आसा. त्या खातीर आमचो मॅक्झिमम फोकस म्हणून म्हटलां हांवें स्टार्टअप इनोव्हेशन सोलार हे सगळे जे आपण हेतून येवपाची गरज आसा. हायड्रोफोनीक एरोफोनीक ह्यो मॉडर्न टॅक्नीक वापरून मेथडॉलॉजी वापरून ते आमी ताका टायम टू टायम ट्रेनींग दितले, हे सगळें करतले. ओके, गोंयचो आमचो फोकस जो आसा हो जो आमच्यो गोवाज व्हॅल्युएबल एग्रीकल्चर हेरिटेज हे प्रिजर्व करपाचें. आमी कोरगूट भात लायताले किंवा आमी आमचेर पुरण शेती करतात, ह्यो पुरण शेती लोकांक एट्रॅक्ट करच्यो एग्रीकल्चर टुरिजमाच्या माध्यमांतल्यान. ताजेरूय आमी भर हाजेर दवरला. इट इज टू कॉस्टली, बट आमी सरकार ताका मदत करतले जेणे करून लोकांनी बी पुरण शेती पळोवपाक येवची. हाज्या खातीर आमचो चडांत चड भर तो तेजेर आसतलो. मॉडर्न फार्मींग टॅक्नीक्स प्रॉडक्टिविटी खातीर तेंच्यांनी वापरची. हाजेर कल्टिवेशन ऑफ द खाजन लँडाचेर तेंच्यांनी चडांत चड भर दिवचो. ओके, आमी जे वेगवेगळे वन मानशो ह्यो तयार करून दिवपाक जाय, त्यो आमच्या हॉर्टिकल्चर आमच्या WRD सॉयल कन्जर्वेशनच्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत तयार करून दिवंक जाय. आमकां खबर आहा की क्लायमेट चेंज क्लायमेट रेसिलन्स हो एक मोठो सध्या समस्या जाल्ली आसा. बट टायम टू टायम आमी बी वेळच्या वेळी जे युनिवर्सिटी आसतली किंवा वेगवेगळे रिसर्च करून तांकां सपोर्ट करीत आसा. आमचे एला फार्म्स किंवा ICR हांच्या कडल्यान जो रिसर्च जाता तो शेतकऱ्या पर्यंत पावयता आनी कितें उत्पन्न घेवचें, कसल्या पद्दतीचें उत्पन्न घेवचें. गोंयांत येवपी सगळ्यो आमच्यो नर्सरीज ज्यो आमचे हेज्या फुडें रजिस्टर्ड आसतले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन विदावट टॅक्स, नाजाल्यार कोणूय हाडून कितेंय विकता हे विकपाक मेळटलें. इट कंपल्सरी इट शूड बी रजिस्टर्ड विथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वील सर्टिफाय हे गोंयांत विकपाक जाता, ताज्या उपरांत ते गोंयांत विकपाक मेळटले. म्हणून म्हणटा की क्लायमेट रेसिलन्स फार्मींग प्रॅक्टीस टू बी प्रोटेक्ट द एग्रीकल्चर. आमी टायम टू टायम ICRची मदत घेवन तेंच्या पर्यंत पावोवपाचें काम सातत्यान आमचे कडल्यान करतले. आमी एक बरी इकोसिस्टम डेव्हलप करपाचें काम हे आमचे कडल्यान करपाक सुरवात केल्ली आसा. हांवें फोकस ऑन द मॅनेजिंग द वॉटर रिसोर्सीस इरिगेशन सिस्टम जाता तितली बरी आनी स्टेबलायज पाणी वाटप सोसायटीज तयार करप आनी त्यो पाणी वाटप सोसायटी स्ट्रेंथन करप, सेल्फ सफिशियंट करप, तांकांच सगळें काम जें आसा तांकांच दिवप. हेंय काम आमी आमच्या इरिगेशन डिपार्टमेंटाच्या मार्फत करपाचें थारायलां. आमी ऑलरेडी म्हणजे रायस, मोरड, खेर किंवा खाजन्स हाच्या खातीर हे केन्नाच कन्वर्ट जावचें न्ही म्हणून जेंचे आतां पर्यंत आमी ऑलरेडी पॅडी एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट जावचें न्ही म्हणून कायदो पास केला. ताच्या खातीर ती लँड केन्नाच कन्वर्ट जावची ना हाजी खबरदारी जी आसा पयली. म्हणजे पॅडी एग्रीकल्चर जर आसत जाल्यार ते खंयचे चुकून म्हणजे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान जरी कन्वर्जनाक घेतलें जाल्यार NOC एग्रीकल्चर डायरेक्टराची त्या खातीर घेवची पडटा. तें जावचें न्ही. गोंयचें शेत हें प्रिजर्व उरचें. जशें आमच्या मंत्र्यान आतां म्हटलां हिरवेगार गोंय हें सांबाळून दवरप ही आमची जबाबदारी आसा. ताच्या खातीर आमी केलां. स्ट्रिक्टली बाकीचे रेग्युलेशन जर हे सगळें करता आसतना आमी एग्रो टुरिजम आनी डायवर्सिफिकेशन प्रमोट करपा खातीर गोंयांतली नांवाजलेली एग्रीकल्चर फार्म आतां पर्यंत सहकार स्पायस फार्म आसतले, सावय प्लांटेशन आसतले, नानू प्लांटेशन आसतले किंवा बाकीचे अशी 4-5 प्लांटेशन ही खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिस्टांक एट्रॅक्ट करपाक लागलेली आसा. खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिस्टांक थंय वता. अशे जे कोण प्लांटेशन तयार करता तांकांय सपोर्ट खंयच्या पद्दतीन करप हो आमी आमच्या एग्रीकल्चर पॉलिसीज आसा जेणे करून एग्रो टुरिजम एंड डायवर्सिफिकेशन प्रमोट हे जाता तितक्या मोठ्या प्रमाणात करप हे आमी थरयलां. ओके, आमच्या ऑलरेडी एड्युकेशन बुकांनी फार्मींग हो सब्जेक्ट आयिल्लो आसा. प्रॅक्टिकली तेंच्यांनी फार्मींग येवन पळोवचें. एक्चुली आमचे कडेन 11th and 12th हे हायर सेकंडरीचे 2 एग्रीकल्चर हे घेवन सब्जेक्ट घेवन हायर सेकंडरीज आसा. जेणे करून एग्रीकल्चर खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट जावपाक लागता. इन लॉंग रन अशा हे सगळे कॅश क्रॉप जे आसा ते प्रमोट करपाचें आमी थारायिल्लें आसा. शक्यतो आमी स्ट्रॅटेजीक लोकेशनाचेर फीडबॅक घेवप आनी म्हणटा तशें तेजेरूय करतले. स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम हातूंतल्यान प्रमोट करप, मिनिमायज करून आमी म्हणजे वायल्ड लायफ कॉन्फ्लिक्ट जे जाता ताजेरूय उपाय योजना काडपाच्यो सरकारान ठरयल्या. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन हातूंतल्यान कॉर्डिनेशनान ताजेर वेगवेगळे उपाय काडपाचे ठरयिल्ले आसा.
ओके आणि अशा पद्दतीन म्हणजे बायोडायवर्सिटी आणि इकॉनॉमिक ग्रोथ हाजेर करता आसतना आमी गोंयांतल्या आमच्या बायोडायवर्सिटी बोर्ड ऑलरेडी वेगवेगळे कडेन सायट आयडेंटिफाय करपाक लागलेले आसा, वेगवेगळे कल्टिवेशन आयडेंटिफाय करपाक लागलेले आसा, ती प्रमोट कशा मोठ्या पद्दतीन करप हें आमी ठरयलां. इन लॉंग रन कोकोनट बोर्ड, कोकोनट कॅश्यू आनी मँगो हेजे चड मोठ्या प्रमाणात डेव्हलप जावपाक जाय. ती सेपरेट बोर्ड गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो ऑलरेडी कोकोनट आनी कॅश्यू बोर्ड आसा, तांच्या कोलाबरेशनान हांगासरूय बी त्या बोर्डाच्या अंडर काम जावचें म्हणून ठरयलां. म्युजियमान आमच्या म्हणजे आमी गोंयची एग्रीकल्चर हेरिटेज आसा तें कशा पद्दतीन प्रिजर्व करप किंवा तें लोकांक दाखोवपा खातीर करप हाजेरूय बी भर दिल्लो आसा. न्यू गोवा फार्मर्स वेलफेअर एक्ट हो म्हणजे प्लॅन एक्ट टू प्रोवायड अ गॅरंटी लायव्हलीहूड सेक्युरिटी इन कॉर्पोरेट विथ द सस्टेनेबल प्रॅक्टिसीस हे करपाचें जें आसा तें ठरयिल्लें आसा. जे पोल्युटेड उदक न्हंय किंवा शेतांत सोडटा तें बंद जावचें सिवरेजीच्या वतीन तेका स्ट्रिक्टली कायदो पास करतले किंवा गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या वतीन तांकां स्ट्रिक्ट आनी बीग पेनल्टी जी आसा पळय ती बीग पेनल्टी पोल्युशन कंट्रोलाच्या वतीन दितले. हातूंतल्यान आमी न्यू वेगवेगळे अमेंडमेंट करचे पडले आसत न्ही जाल्यार तेय करतले. तेतून मॅक्झिमम महिला आनी यूथ हे शेता कडेन वळचे म्हणून तातूंतल्यान तांकां प्रमोट करपा खातीर इन्क्लुजीव ऑफ द वुमन फार्मर आनी यंग यूथ एग्रीकल्चर फार्मर हेज्या खातीर वेगवेगळे प्रोग्राम्स ते इम्प्लिमेंट करपाचे ठरयिल्ले आसा. आमी इकॉनॉमिकल एम्पावरमेंट हातूंतल्यान कशें जावचें हाजेरूय फोकस केला. चडांत चड म्हणजे मार्केट लिंक करून दिवप, स्टेक होल्डर्स आनी मार्केट्स बँक हे सगळे एकत्र हाडपाचो आमचो मोख आसा. त्या खातीर आमी ह्या अमृत काल पॉलिसी 2025 हे फ्रेमवर्क करता आसतना गोवा गव्हर्मेंटचे कमिटमेंट आसा ट्रान्सफॉर्मिंग इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर into the modern productivity, sustainable, resilient and inclusive the pillar of its economy by including innovation, technology and research हाजेर भर दिता आसतना आमचे एग्रीकल्चर खूब मोठ्या प्रमाणात 21व्या शेतकात कशें प्रमोट जावचें हें आमी ठरयलां. म्हाका खात्री आसा की आमचो डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर हे सगळे एकत्र येवन इंटिग्रेटेड फार्मिंग ICR हेंच्या बरोबर मेळून आमी एक रिव्होल्युशनरायज एग्रीकल्चर सेक्टर करपा खातीर आमी सगळे जाण कार्यरत आसतले. हांवें फक्त हॉर्टिकल्चरचे पेमेंटचेर उलयलां शेतकऱ्यांक कळपाक जाय म्हणून सांगता. म्हणजे आमी दर वर्सा तेणी जो 27 तरेचे व्हेजिटेबल्स घेता पळय तेजें प्रोडक्शन कितलें वाडलां पुढच्या वर्सा म्हणजे जवळपास 1091 टन्स 0.7 हे आशिल्ले ते म्हणून 1500 टन मेट्रिक टन इतके पर इयर वाडला. म्हणजे 500 मेट्रिक टन ही हॉर्टिकल्चर आमी घेवपाक शकले. जेचे आमी 4 कोटी रुपया लास्ट इयर पेड केले म्हणून आमी 6 कोटी रुपया डायरेक्टली ऑन दी स्पॉट तेणी प्रोक्युरमेंट सेंटराचेर हाडून घातले. ते डायरेक्टली तेज्या अकाउंटाचेर पयशे 20 दिसांनी वयता. म्हणजे जवळपास 2 कोटी रुपया एका वर्सान वाडले जे डायरेक्टली हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस करता तांकां मेळटा. म्हणून आमी म्हटलां की हॉर्टिकल्चर हे खूब मोठ्या प्रमाणात प्रोड्यूस करचें तेंय सांगलां. आनी शेवटी एड्रेस करता आसतना शुगर केन फार्मरांचो आमचें नोटिफिकेशन येता जेका कोणाक ऊस लावपाचो आमी सगळी पॉलिसी दिल्या उपरांत सुद्दां जाल्यार तेच्यांनी ऊस लावचेलो. आमी तो ऊस आमच्या शुगर फॅक्टरीचेर थंयसर आमचो ऊस घेवपाची वेवस्था आमी दवरतले. तांकां जे पयशे दिवपाक जाय नोटिफायड रेट ऑफ द गव्हर्मेंट तो आमी तांकां नोटिफायड रेट दितले. म्हणजे फुडल्या वर्साच्यान जो नोटिफायड रेट आमी ठरयल्लो तसो न्ही गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जो नोटिफाय करता आमी ऊस घेतले. बाकीच्या हाका आमी कांयच देना तेंच्यांनी बाकीचे सगळे आपूण पळोवपाचें. ऊस हाडून आमच्या फॅक्टरीचेर दिवपाचो हाडून दिलो तर आमी तेंचो घेतले आनी ताका पयशे दितले. त्याखातीर कोणीच थंयसर ऊसकारांनी बी बाकीचे हे करपाची गरज ना. अशा पद्दतीन सगळ्या शेतकऱ्यांनी जर खूब मोठ्या प्रमाणात सहकार्य जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी खूब इंटिग्रेटेड फार्मींग ओके प्राकृतीक शेती हे आमच्या एग्रीकल्चर पॉलिसीच्या मार्फत खूब मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांक सपोर्ट दिवपा खातीर तयार आसा. सगळ्या जाणांनी एग्रीकल्चर पॉलिसीचो फायदो चडांत चड शेतकऱ्यांनी घेवचो अशा गोंयच्या शेतकऱ्यांक आव्हान करता. म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर पयलो सेक्टर जो एग्रीकल्चर आसा तो खूब मोठ्या प्रमाणात स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर हातभार लागतलो. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या विकसीत भारत 2047 विकसीत गोंय 2047 करपाक आमचें सरकार तत्पर आसा. थँक्यू. हिंदी सीएम हिंदी आमी ऊस घेता न्ही तांकां कितें आमी फॅक्टरीन ऊस घेतले
Same, one more thing you have said, agricultural land. आम्ही notification येतात. Same, one more thing you have said that agricultural land would not be converted is a good thing. The second thing is that थोडी शेतांमध्ये स्क्रॅप यार्ड दिसतात तेजेर कितें आसता सर? स्क्रॅप यार्ड जे आहा पळय न्ही आमी ताका पॅनलायज करपाक सुरवात केला. आमची सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान ती रजिस्ट्री करता जेणे कोणी दिल्या पळय न्ही ताका आमी पेनलायज करता. They do the remove, no? सीएम ह्या दिसांनी वायल्ड एनिमल माडावयली नाल्ल खातात असे रिपोर्ट्स येतात सो तेजेर कितें करपाचें आसा? तेजेर उपाय योजना काडपाक सुरवात केली आसा. एक विचारचो पॉलिसी केल्या उपरांत ताचेर एकच योजना इम्प्लिमेंट स्कीम्स करच्यो पडटात पॅटर्न ऑफ असिस्टंट ठरवचो पडटा. हे सगळे जे गजाली आसा ते कितले हितून करता? दर महिन्यात माझा डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो आहा पळय ही विल सबमिट अ रिपोर्ट टू द एग्रीकल्चर मिनिस्टर अँड डायरेक्टली टू द सीएम. म्हणजे इम्प्लिमेंटेशन कशा पद्धतीत जाता आता दर महिन्यात तो रिपोर्टिंग येतो. देर विल बी द वन हेड ऑफ वन डेप्युटी डायरेक्टर फॉर इच अँड एव्हरीथिंग. फॉर द प्राकृतिक शेती एकटो आसतलो, फॉर द सबसिडी पर्पज दुसरो आसतलो, फॉर तेजे हॉर्टिकल्चर पर्पज तिसरो आसतलो. अशे सगळे आमचो डेप्युटी डायरेक्टर लेवलाचे ऑफिसर दे विल बी दे आर रिपोर्टिंग टू डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्टिंग टू द मिनिस्टर. दुसरो तुम्ही विचार केलो की हायर सेकंडरीचे तुमचे एग्रीकल्चर शिकयता तुमचे कडेन आतां एग्रीकल्चर कॉलेजी आसा तसो आतां बट तो प्रॉब्लेम एकूच आसा हायर सेकंडरी शिकता अकॉर्डिंग टू द ICR तांकां आमी एग्रीकल्चर कॉलेज एडमिशन दिवपाक शकना. हो प्रॉब्लेम आसा. नो 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 हांव कितें म्हणटा की एग्रीकल्चर तुमी सब्जेक्ट आसा हायस्कूल आनी कॉलेज लेवलाचेर आम्ही सध्या ट्रेनिंग दिता मडगांव आणि मडगांव आम्ही ट्रेनिंग दिता आसतना आम्ही 30 लोकां दिवपाची केली पूण ते 30 लोकां जाग्यार डबल आनी सगळे ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट सगळे भुरग्यांनी इंट्रस्ट घेतला. तांकां जे मस्त आवडला गोंयची जी आसा जमीन जी आहा ती राखून दवरपाक. म्हणजे पुर्वजांची जमीन जी आसा जी शेती आसा आनी कितें आसा ती राखून दवरपाक आतां भुरगे सगळे फुडें सरल्या आनी आमी मडगांव ट्रेनिंग घेतात आनी मडगांव आमी जवळ जवळ 30 लोक भुरगीं सरतात. Same, that the policy would be reviewed after certain years. हा कितें आहा? ते आतां काय त्याचे तुका सांगलें हांवें म्हणजे शॉर्ट टर्म जे आहा पळय न्ही एवरी मंथली जेन्ना आमी रिपोर्ट घेता वी आर वेरी सिरियस अबाउट दीस पॉलिसी. ताची तेजो गेम जो हॉर्टिकल्चराचेर फोकस आसा इट वील बी द कॅश क्रॉप फॉर द फार्मर्स. म्हणून ताचेर फोकस दवरून आमी काम करता आनी इंटिग्रेटेड फार्मिंग इज अवर नेक्स्ट ऑफकोर्स आमची 10 वर्सांची पॉलिसी आसा 10 वर्सांची आमी आपलो टार्गेट तसं कम्युनिटी फार्मिंगला प्रोत्साहन देतो म्हटलं एक्झॅक्ट किती सबसिडी असणार आहे त्याला? कम्युनिटी फार्मिंगची पॉलिसीच्या अंडर ठरलेले आसा ताका सबसिडी दिवपाची. ओके 75%. ओके खाजण शेती रिवायव करपाची स्पेसिफिकली खाजण शेती रिवायव करपा खातीर जे बंद आणि मानसो ज्या ज्या जाग्यार बांदपाक जाय ते बांदपाची आमची तयारी आहा. बट तेंच्यांनी जर कम्युनिटी म्हणून एकीकडे आयले जाल्यार तेजो खूब मोठ्या प्रमाणात ते रोवपाक शकतले. इंडिव्हिज्युअल जर आयले जाल्यार ते जावपाक शकना. सर हिंदी ताजेर एक्शन घेवप सुरू आहा. सेम हिंदी 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 अरे सेम हिंदी हिंदी. गोवा स्टेट एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में बात करते वक्त आज हमने पॉलिसी लॉन्च की. मेरे साथ में हमारे मिनिस्टर श्री रवि नाइक, हॉर्टिकल्चर चेयरमैन श्री देवेंद्र, बाकी रेस्ट ऑफ द ऑफिसर्स यहाँ पे थे. खास करके इस विकसित भारत 2047 मोदी जी का जो सपना है उन्हीं के इस अमृत काल में हमने गोवा स्टेट एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025 ये लॉन्च की. इसमें अन्नदाता फार्मर्स इसको इम्पोर्टेंस दिया है और मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. 1.38 लाख करोड़ ऑफ रुपीज उन्होंने इस बजट में उसकी प्रावधान रखा है. गोवा स्टेट अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025 के अंतर्गत ऑल टुगेदर 3751 सजेशंस हमारे पास आए. हमने सब कंसिडर करते हुए ये पॉलिसी लॉन्च की. इस पॉलिसी में खास करके फार्मर वेलफेयर और फेयर लेबर कंडीशंस और एम्पावर करने के लिए महिला और युवाओं का प्रावधान इसमें रखा है. हमने ज़्यादातर इसको स्ट्रेंथन करते वक्त यानी कम्युनिटी फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग इनके लिए क्रेडिट, इंश्योरेंस और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम इसके ऊपर ज़्यादा भर जो दिया है. हमने टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन और टू इंक्रीज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इसकी इस पॉलिसी में भर पड़ेगा. ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती इनके ऊपर हमने एग्रीकल्चर पॉलिसी में भर दिया है. The establishment of the Farmers Welfare Fund Board or to create the special distress in the Farmer Welfare Fund इसके इस पॉलिसी में खास आकर्षण रहा है.
सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशंस में इसमें भर दिया है और खास करके रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर स्टार्टअप और इनोवेशन इसमें ज़्यादातर हम कर रहे हैं। प्रोमोट वर्टिकल फार्मिंग, इट इज इंडोर एंड सॉइललेस फार्मिंग, इसमें अर्बन एग्रीकल्चर इसके ऊपर ज़्यादा भर दिया है। फोकस ऑन द प्रोटेक्टिंग द गोवा's वैल्यूएबल एग्रीकल्चर हेरिटेज और कंबाइनिंग विद द मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, इसका भी इसमें फोकस किया हुआ है। हमने बात करते वक्त कमिटमेंट टू द क्लाइमेट रेजिलेंस, फार्मिंग प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट एग्रीकल्चर, द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, इसका ज़्यादा भर दिया है। रिस्टोरेशन और प्रिजर्वेशन करते वक्त इसमें फोकस ऑन मैनेजिंग द वाटर रिसोर्सेज और इरिगेशन सिस्टम हर जगह प्रोवाइड करने के ऊपर भर दिया है। इसमें वी आर प्रिवेंशन ऑफ द पैडी एग्रीकल्चर लैंड, कन्वर्जन हमने बैन किए, स्पेशल अमेंडमेंट खास करके पैडी एग्रीकल्चर लैंड जो कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसीलिए हमने इसके ऊपर भर दिया है। एग्रो टूरिज्म और डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा भर देते हैं। जो एग्रो टूरिज्म एट प्रेजेंट में भी गोवा में है, उसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए इस पॉलिसी में पॉलिसी का इंटेंशन है। प्राइमरी स्कूल्स और हाई सेकेंडरी लेवल पे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट प्रमोट हम कर रहे हैं और ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा रहेगा। फार्मर्स एजुकेशन से पार्टनरशिप्स, इसमें स्किल डेवलपमेंट, लेबर ओरिएंटेड जो है वो मैकेनाइज करने का हमने इसमें ज़्यादातर लोगों को प्रमोट करने की अवदान रखना है। बायोडाइवर्सिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ, लिवरेज द गोवा बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट एडवांटेज, कल्टीवेशन ऑफ द हाई वैल्यू क्रॉप के ऊपर भर दिया है। गोवा के खास करके कैशू, कोकोनट, मैंगो, इसमें गोवा स्टेट इस बोर्ड डेवलप करने की बात इस पॉलिसी में की है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कैशू बोर्ड है उसका ज़्यादातर बेनिफिट हम यहाँ पे ले सकेंगे। न्यू फार्मिंग वेलफेयर एक्ट और इसमें प्रमोट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जिस गोवा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू जो पोल्यूटेड और सीवरेज वाटर जो डाल रहे हैं वो बैन करने की बात भी इस पॉलिसी में की है। इंक्लूसिविटी, वुमेन और यूथ की इंक्लूसिविटी इस पॉलिसी में रखा है। ज़्यादातर हम एग्रीकल्चर जो प्रमोट करने के लिए हम सेल्फ हेल्प ग्रुप, रूरल डेवलपमेंट एजेंसी की मदद उनकी तरफ से ले रहे हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में ज़्यादातर सप्लाई चेन और ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात इस पॉलिसी में हो रही है। खास करके द कॉम्प्रेहेंसिव गोवा अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी फ्रेमवर्क thus reflects the Goa government for commitment to transforming the agriculture sector into the modern productivity, sustainability, resilient and inclusive the pillar of the economic, including the innovation, technology and research in transforming the agriculture poised to meet the challenges in the 21st century of the preserving traditional knowledge and practices having the sustainable Goa's agriculture centric, ये बात इस पॉलिसी में है। मैं प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती का इसमें ज़्यादातर भर रहेगा। ऑल टुगेदर इसमें 52,000 फार्मर्स एट प्रेजेंट रजिस्टर्ड है, 70,000 फार्मर के पास केसीसी है और बाकी सभी के सभी केसीसी मिलने ऊपर हमारा अभ्यास रहेगा। मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर रवि नायक का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने लीड लेके एग्रीकल्चर पॉलिसी की है। गोवा में मिस्टर प्रेमेंद्र सिंह की लीडरशिप में हॉर्टिकल्चर डे बाय डे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे डिपार्टमेंट का मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूँ। अच्छी पॉलिसी हमारे लिए। थैंक यू।